आपका नाम क्या? धर्मेंद्र यादव। ये अभी आप ये जो प्रॉपर्टी में खड्डा मारा है ना, आपको तो रास्ता खोदने का ये, आप वो कोमनीदास के प्रॉपर्टी में कैसे गए? उसका परमिशन है आपके पास? उसका तो हम सुना नहीं थे, ठीक है, कोई रहा होगा, हम बाद में आए इसलिए हम इस बारे में उतनी जानकारी नहीं, लेकिन आप दूसरे के प्रॉपर्टी का बात हमारी मैं कर उसको सुनिए ना, मैं नहीं था, कौन था उस समय? उसमें कोई दूसरा स्टाफ रहा होगा। हम उसके बाद में 1 महीने बाद आए हैं इधर काम हो जाने के बाद। अभी ये रास्ता आपने खड्डा मार रास्ता, इसका रोड कटिंग का परमिशन है आपके पास? उसमें सारा फिगर तो दिया हुआ है। किधर है? अल्दोना का दिखाओ हमको। अल्लोना का भी इसमें दिया हुआ दिखाओ है। ना, दिखाओ आप देखिए। पेपर ये मोबाइल पे आपका वो पर्रागिरी का है, अल्दोना का नहीं है। इसमें भी अल्लोना फर्स्ट सेकेंड पंप का इसमें है। लेकिन उसमें रोड कटिंग का परमिशन नहीं है, आपका वो ऑर्डर है। वर्क आर्डर दूसरा होता है कि गवर्नमेंट ने हमको काम करने के लिए दिया है, वही है वो। वही नहीं है, उसमें PWD का इसमें है। नहीं, अभी वो बताइए PWD का है, बताइए। तो दिखाओ ना, आर्गुमेंट ज्यादा हो रहा है आपका, बताइए। देखिए पढ़िए उसको, सारे फीडर का नाम लिखा हुआ है। टू सब डिवीजन इंजीनियर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, वर्क ऑर्डर कन्वर्जेशन केबल ऑफ ओवरहेड 11 kV अल्दोना पोमुरपा फीडर ये सब स्टेशन अंडरग्राउंड मापसाइन जंक्शन ऑफ BP with reference to the application awarded Mapsa Barclays Foundation the year criteria for license the laying of underground cable in length of 100 meters Aldana Mastara withdrawn without any further notice. ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का है, PWD रोड्स का दिखाओ। PWD रोड्स का नहीं है, आप इधर का है ना। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट कैसा रोड कटिंग का खड्डा ये दे सकता है? रोड डिपार्टमेंट का आपको परमिशन है, पूछ रहा है मैं। PWD नहीं दिया है। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में पढ़ रहा है, आप ठीक से इनको दिखाओ, नहीं तो प्रेस को। किसका है? हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो जेई को दिखाओ, जेई पढ़ के दिखाएगा। जेई पढ़ के दिखाएगा। इसमें किधर लिखा है अल्दोना? कटिंग का किधर है? इसमें रोड कटिंग का कुछ लिखा नहीं है। अभी आप रोड कट करोगे, बाद में बारिश से पहले इसको डांबर होगा। हाँ, उसका एस्टिमेट दिखाओ बारिश से पहले डांबर करने का। जैसे हम लोग काम हो रहा है, पीछे से नहीं, लेटराइट स्टोन के ऊपर डांबर डालने का। हाँ, तो एक होने के बाद जैसे पूरी में देखिए सब हो गया। हम लोग देखा है अभी उनका टाइम में आपका 1 महीना हो गया, केबल डाला, अभी तक डामर नहीं डाला है उधर। गिरी में सबसे पहले गिरी का नहीं, मेरे को गिरी का नहीं, हमको अल्दोना का बताओ। अल्दोना का बताओ, एस्टिमेट दिखाओ। एस्टिमेट चाहिए ना। और ये इनका प्रॉपर्टी में वो छोड़ो, ये कोमनीदास प्रॉपर्टी है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो जो हमने खड्डा मारा है वो बोल रहे हैं, ये जो हुआ है, स्टैंडर्ड स्टील चलते हुआ है, ये जो है तो बाइक फिलिंग अभी शुरू हो जाएगा अभी 10 मिनट में। जैसे खराब हो गई, रिपेयर करने गया है, तो ये बात अभी हाँ तुरंत ये कैंसिल। और ये जो डाला है उसको अभी निकलने अब बाकी इसके लिए सर और सारे अधिकारियों को बता दिया गया है, जो लोगों का डिसीजन होगा हम लोग करेंगे। वो कभी जो डिसीजन उधर हो रहा है, हम आदमी इधर है खड़ा, इधर कौन आ रहा है उसका जीडी के सर तो उनको बताया गया है, वो लोग जो जैसा डिसीजन देंगे करने की दिया जाएगा। डिसीजन है ठीक है, लेकिन ये ऑलरेडी डाला है ना, ये डाला है, ये निकालने का परमिशन लिया नहीं, NOC कुछ नहीं है, एक्वायर नहीं किया, वो ऑलरेडी 2 मीटर अंदर डाला है। हाँ, तो उसका कुछ लिया परमिशन? हाँ, कहीं 2 कहीं 1.5 मीटर इस टाइप में है। 2-1.5 मीटर है, तो उसका क्या करेगा? कंपेंसेशन भी देना होगा आपको, उसका जो भी है कंपेंसेशन भी इसका देना पूरा होगा। ये पूरा खोदा है, उसका सब कंपनसेशन होना चाहिए। ठीक है, वो तो सर ऐसे ही गलती हो गई, सर लोग को बुलाओ इधर ना, तो सर लोग बात भी नहीं करते हैं, बुलाते भी नहीं, हमको कैसे पता चलेगा? हमने फोन करके आपके सामने बोला है। फोन के ऊपर मैंने तो थोड़ी देखा है उसको शक्ल ना, मैंने बोला सर को कि सर जो है उसको इधर आने को बोलो। बोला हूँ आने के लिए, आ रहे हैं कहीं इधर साइड में कहीं गए थे, आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ये आपका नोटिस बोर्ड है ना, इसके ऊपर आपने कुछ नहीं डाला है।
परमिशन वरिमिशन नहीं डाला उसके ऊपर, वो क्यों प्रोग्रेस करके डाला है? मापका में देखो जाके, उसमें पूरा सब लिखा है, रोड कटिंग का परमिशन क्या है क्या सब डाला है, इसमें क्यों नहीं डाला है? आपका वर्क ऑर्डर टेंडर सब डाला है, इसमें क्यों नहीं डाला है? आप ही काम करते हैं ना, मापका में भी आपका ही काम चालू है। मॉक्सर टाउन में मेरा नहीं है, हाँ, हम लोग गिरी में किसका है? गिरी में हम लोग का तो गिरी में भी वो सब डाला है ना? वही तो है सर जो नहीं, उसकी गिरी में पूरा वर्क ऑर्डर का नंबर, रोड कटिंग का परमिशन सब डाला है। सर कितें जाला हांगा सर आतां इश्यू? हांगसर हे वायर घालूंक सोदता, अंडरग्राउंड वायर केबलिंग, ही सुवात हांगा दिश्टी पडटा ती आमची कोमनीदाद फातर्नाल धाडलो ना. आयज सकाळीं आमकां गोमोन आयलें की आमची प्रॉपर्टीन JCB घालून खणल्या म्हणून. आमी इमिजिएटली आयले, आमचो प्रेजिडेंट, ट्रेजरर आनी हांव येता. हांगा येतच पळय तर जाल्यार सामकें लांब ते लांब सामकें हॉस्पिटलाक पासून तांकां दिले ऑलमोस्ट 1/2 किलोमिटर आनी खड्डो मारला. आनी ह्या रस्त्याकच्यान सामकें मोर दॅन किलोमिटर मारून पायप घालें. म्हाका 1-2 दीस जाले मिस्टर. आतां आमी काम हांगचें बंद केलां, तांचे लागीं एक परमीट ना, रोड कटिंगाची परमीट, कोहलीच परमीट ना हांगसर दाखोवपाक आमकां. तो म्हणटा वॉयस आमी तोंडान सांगता तें आयकता, आमी जप मार म्हणलें आमी आयकना. तांकां सांगलें आतां तुमच्या कोण सिनियर ऑफिसराक हांगा धाडात, ते म्हणटात ते सिनियर ऑफिसरूय ना. ते म्हणटात हांगसर आमी बंद कोत्ता मागीर, पूण तांची JCB मोडल्या ही ती आतां ना, सद्याक ना हांगसर. सो आतां आमी बी पुलिसीकूय सांगूंक सोदता आनी एडवोकेट हाडून सगळें कंप्लेन बरे भशेन बरोवन घालूंक सोदता. कित्याक हें आमचें खोडलां पळय तें आमी हाचेर कॉम्पेन्सेशन डिमांड करतले, कित्याक आमच्या शेताची आमची वाट लायली हांगसर ताणें. हे सगळीं कामां आहात हांगसर आनी आतां खंय फुडें चलता पळय त्या प्रमाणे मागीर तुमकां आमी कोयत करून सांगता. अमर बाब कितें सांगूंक सोदता हेजेर? हांव आतां हांगरसून क्रॉस जातालो, सो हें आतां 2-3 दीस जाले काम चालू आसा. सो आतां वाटेक वयताना म्हाका कोमनीदाद अटर्नी आनी प्रेजिडेंट दिल्लो, सो हांवें तांकां विचारलें की बाबा कितें जालां. सो तेंच्यांनी सांगलें की हांगासर तेंचे प्रॉपर्टीन विदावट एनी परमिशन फ्रॉम कोमनीदाद तेंच्यांनी हें घातलें म्हणून, केबल घातलें इलेक्ट्रिकल. मागीर हांवें JE आनी हेका विचारलें की तुमचे कडेन रोड कटिंग आतां वयता थंय हेंच्यांनी रस्ते खणल्या, रस्ते खणून ताका हें घालूंक ना, डांबर बिमर घालूंक ना. आनी आतां पावस येवपाचो आसा, तेजे कडेन रोड कटिंग परमिशन दाखय म्हटल्यार तो म्हणटा आपल्या कडेन आहा, म्हटल्यार तो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाची ऑर्डर दाखय. PWDचे आहा तेजे कडेन रोड कटिंग परमिशन ना हांगासर. तो आमकां दाखयता पळय तें म्हापशेचें दाखयता. सो हांवें ताका कितलें म्हटलें पयलीं तूं परमिशन दाखय आनी मागीर तुवें केबल घालपाक चालू कर. आतां कशें आमकां हें डिवेलपमेंट जाय, हें फाल्यां वायरींग केल्लें इम्पॉर्टंट, बट अशें न्हू की आतां 2 म्हयन्यांनी पावस आसा, हें खणटलें सगळें आनी हांगा कोणाचो एक्सिडंट जालो, कितें जालो, कोण पडलो जाल्यार हेका जबाबदार कोण? हें सगळें कितें आहा पळय, डिवेलपमेंट करूंक जाय म्हटल्यार प्लॅन करूंक जाय. बेश्टेच बेगीन जाय म्हणून लोकांचे जीव हांगा हें करपाक येना. आतां हालीं ह्याच दिसांनी हांगा कितले एक्सिडंट जाले. आतां JE आहा, JE कडेन परमिशन तेंचे कडेन कसलीच हातीन फायल ना. 1 वर जालें, आतां तेंचो कोण तो इंजिनियर आहा येता म्हणटा, मिडिया पावले, तुमी पावले, पुलीस पावले, सगळे पावले, म्हणजे तेंचो इंजिनियर जाल्यार आतां 1.5 वर जाल्यार हांगा सायटीर पावना. सो आमकां कांयच कळना. सो आमी तांकां कितें सांगलें की सगळें काम बंद करा, सगळीं परमिशनां दाखय आनी चालू करा. आमकां ऑब्जेक्शन ना हेजें. आनी जे ते कितें कोमनीदादीचे पळय प्लॉटान पळय तेंच्यांनी विदावट परमिशन घातला, तर तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला आनी ते आतां पुलीस कंप्लेन फायल करपाचें आहा डिपार्टमेंटाचेर आनी जो कोण इंजिनियर आहा पळय हांगा सायट सुपरवायझर तेचेर. आनी आतां JCB येतली काय आमी JCBचे फोटो काडटले, कित्याक आमकां ती JCB एटॅच करची पडटली आनी जितके व्हेकल आहा पळय ते एटॅच करच्यो पडटल्यो, कित्याक ते तेंच्यांनी एनक्रोचमेंट केला ऑन कोमनीदाद प्रॉपर्टी. तशेंच हांव आनी एक सांगूंक सोदता, हांगासर चडशें आसा पळय ते आय डोंट नो, चडशीं इनफोर्स कामां जातात. आतां हांगाच रामत्यान ते थंयसर खांबे घालताले. सो JE आसा हांगा 4 तारखेर कोड ऑफ कंडक्ट आसतना तेंच्यांनी एडमिनिस्ट्रेटर आनी टॅक्निकल सँक्शन ऑर्डर दिल्या आनी विदावट वर्क ऑर्डर टेंडर थंयसर खांबे घालपाचें हें केलां. काल आमी AEक वचोन मेळ्ळे, तो म्हणटा पंचायत करता. सो हांव कितें म्हणटा, 2-3 लाखाचे पंचायत सुद्दां करता जाल्यार विदावट टेंडर कशें करूं शकता? टेंडर कसल्या कामाचो टेंडर आसूंक जाय, वर्क ऑर्डर आसूंक जाय. सो हांव इवन MLA कडेन मागता, फाटल्या दिसांनी तेंच्यांनी हांगा किटला आमची क्रेमोटोरियम येवपाची आसली, आमकां कोमनीदादीनूच जागा दिल्ली, आमी ताका थँकफूल आसा. तेंच्यांनी आमकां जागा दिल्ली कोमनीदादी, ते जाग्यार टेंडर जाल्लो म्हटल्यार अर्जन्सी आसली म्हणून आमी तें काम करूंक सोदताले कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन. बट ते वर्क ऑर्डर ना म्हणून आमच्या MLAन ऑनरेबल MLAन तें काम बंद केल्लें. सो तशेंच मागता, जें कितें पळय टेंडर जालें, वर्क ऑर्डर ना, ती कामां तेणी बंद करचें
आणि हे जे आहा पळय ते MLAन इंट्रस्ट घेवचो की बाबा यांच्याकडे सारखी परमिशन आहा रोड कटिंग कितें आहा आमकां खबर ना कित्याक ते आतां सांगता आहा ते सायटीर तेंच्याकडे काय ना म्हणटच आमी म्हणटा ना तेंच्याकडे बट तेंच्याकडे जर आसा जाल्यार MLAन म्हाका दिसता इंट्रस्ट घेवचो आनी अशें पळय एनक्रोचमेंट जाता कम्युनिटात प्रॉपर्टींचेर ते करूंक दिवचे न्हू आनी सारकी परमिशनां घेवन MLAन तांकां बसोन तांकां गायड करचे कित्याक तो एक एडवोकेट लॉयर तो ताका लिगल आमच्या पेक्षा चड खबर आसतलें सो तेणी सगळ्यांक सारकें घेवन गायड करून काम करचें प्लॅन डेव्हलपमेंट तेजे करून लोकांक त्रास जायना आनी अशी परती परती ऑब्जेक्शन येना तशी इतकेंच सांगूंक सोदता तुम्ही कोण जी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आता कितें सांगूंक सोदता लोकांची जी कंप्लेन हांगासर की प्रायवेट त्यांची जी प्रॉपर्टी आहा कम्युनिटी प्रॉपर्टी तेतून अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्ली आसा तांकां इचारी नासतना कितें कशें आसा हे तांकां ती ट्रेन्स म्हणल्यार खबर आहा ते समथींग मिसकम्युनिकेशन जालें सो तांकां ऑलरेडी गायडलायन्स दिल्ली आसा ही ट्रेन्स पुरोवची म्हणून ओके आनी हो जो केबल ऑलरेडी आमी ले केला खबर आहा सो हांव एकदां डिस्कस करता कडेन कित्याक आतां सुपरविजन म्हणटकूच कशें आसा आमी सगळे जाणां मेळोन करता काम सो एकलो डिसिजन घेवपाक शकना आनी रिगार्डींग परमिशन्स बीन कितें आसा खबर आहा ते अंडरग्राउंड केबलिंग दुसरो जी मेंटेन करता सो हांवें ताका ऑलरेडी सांगलां धाड म्हणून घालना म्हाका सो आमचो जो हो एस्टिमेट जो आसलो खबर आहा तो ओवरऑल आसलो एस्टिमेट तितून आमच्या आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीचे 4 फिडर आसा प्लस गिरी आनी पर्रा म्हणजे ते आमच्या सब डिव्हिजन 3कूच लागता सो तेजे 2 फिडर लेवल केवीचे येता ओवर हेड टू अंडरग्राउंड परमिशन सो आतां रोड कटिंगचं परमिशन आहा खबर आहा हो तिणें एज पर एस्टिमेट दिला जसो आमचो एस्टिमेट आसा ना सगळे चेंजीस करप ना म्हापसाय सब डिव्हिजन 2 फक्त गिरी पर्रा लागता कोणाक सब डिव्हिजन 3 मग रोड कटिंग परमिशन कशें आसता ओवरऑल सगळें आसता रोड कटिंग परमिशन PWDन इश्यू केला एज पर एस्टिमेट कसो केला खबर आहा त्या प्रमाणे सपोज तुमी PWDची ऑर्डर पळयशीत न्हू जाल्यार एक मिनिट ही आतां PWDची ऑर्डर आसा तेंच्यांनी जी दिल्या खबर आसा वर्क फॉर कन्वर्जन ऑफ एक्झिस्टिंग लेवल केवी आल्दोना 1 फिडर आल्दोना 2 फिडर आल्दोना 1 फिडर आमचो कालबी बीन वयता तो आल्दोना 2 फिडर आमचो खोर्जे बीन वयता तो सो जसो आमचो ओवरहेड गेला खबर आहा लायन तशेंच सेम कन्वर्जन अंडरग्राउंड जातलें देन सेकंड जो आसा तो पोंबुर्फा फिडर आनी बस्तोरा फिडर सो पोंबुर्फा गेला बस्तोरा गेला हे 4 फिडर जाल्यार आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सिमिलरली विच इज फ्रॉम नासनोडा सबस्टेशन हे 4 फिडर आमच्या नासनोडा सबस्टेशन पासून गेला लोकेशन वायज घेऊन कित्याक आतां तुमी सपोज पयशान न्हू ही आमची ओवरहेड जी लायन गेल्या खबर आहा तेज्या कोणाकूच ते डिगींग जाल्ले आसा एक्चुअली आमी ऑलोंग द रोड करपाक जाय बट ओवरहेड जी लायन आसली ती ऑलरेडी कम्युनिटात प्रॉपर्टींच्यान पयलीं ओडलेली सो डिगींग जे जाला ते लायनी कोणाकूच जाला तितून लायनीकून ऑलमोस्ट अराउंड 1 मीटर भितर एक अर्ध मिटर सुमार भितर आसतलो म्हणजे पोला सायडींच्यानूच हे तुमच्या हांव सांगलें तुमकां न्हू हांव वयर कन्वे करता मेसेज तुमची आनी कम्युनिटीक मागीर ते सांगता बट ही तू आता ऑर्डर वाचला पैसा तितून खंयसरूच रोड कटिंग परमिशन ना तू फक्त वर्क ऑर्डर दाखयता ही वर्क ऑर्डर कोणें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान दिवंक ना पळय सकल PWDचे सकल हे आसा एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर PWD आता तुम्ही कितें फॉलोअप घेतले फुडें रोड कटिंग परमिशन आता पळय ते कितें सांगता पळय ते मिन टायम आमी एडवोकेटाक कॉन्टॅक्ट केला बट रोड कटिंग हे सगळे सर्वे नंबर बी घेवन येवप आनी प्रिमिनरी आमी विल फायल अ पुलीस कंप्लेन कितें घालतले बिकॉज टुडे बीइंग सॅटर्डे परमिशन आमकां वी डोंट वांट टू डिले इट आयज हे करून घालतले आनी मागीर फुडें कितें एक्शन आसा त्या प्रमाणे मागीर एडवोकेटाचो एडवायस घेवन आमी फुडें ऑलमोस्ट कम्युनिटी प्रॉपर्टी कितली डीक करून अंडरग्राउंड केबलिंग घातला बी हांगसर केपें डीक केले पळय मीटर and half आहा मीटर 1.8 मीटर आहा तितून ह्यो बी घाल्यात तांणी कोणली पायपां म्हणली मोठी पळय ती केबलां घालपाक बी विदाउट परमिशन ते आतां दाखयता की आपूण कांयच नको हाडल्या भशेन दीस इज बीन डन पर्पसली आय से थिंकिंग दॅट द कम्युनिटी विल नॉट टेक एनी एक्शन एंड आता कशें आसा इट्स नॉट गोइंग टू हॅपन दिस टाइम आता एक प्रायव्हेट समज लायटीचे कनेक्शन उदकाचें कनेक्शन घेता समज तो PWD वॉटर कनेक्शन घेता जाल्यार तेका रोड कटिंगाक PWD रोड्साक तेका पयशे भरचे पडटा त्याच्या उपरांत मागीर रोड्स तेका कटिंगाचें परमिशन दिता सेम थिंग इलेक्ट्रिसिटी आतां आमी केबल घालतले जाल्यार तेका PWD तेका एस्टिमेट करून तेका पयशे भरचे पडटा सो आमी तो स्पेसिफीक तेंचे कडेन एस्टिमेट मागलो तेंच्या एस्टिमेटान तो रोड कटिंगाचो एस्टिमेट आसूंक जाय आनी तेंकां तेंच्यांनी पयशे भरूंक जाय ते पयशे घेवन ते सोलिंग आनी मागीर डामर करतले बट तो तेंचे कडेन ना एस्टिमेट आनी प्रपोजलूय ना तेंचे कडेन फक्त ते इतकी लायन हांगसून कट करपाक तोच आहा बट तेंच्यांनी कितें पयशे भरले तेंचे कडसून अप्रुवल मेळ्ळा तांकां की तुमी यू गो हेड तो तेंचे कडेन प्रपोजल ना
आमकां काय ना तेंचेकडे सारखी परमिशन आसा जाल्यार तांकां काम करूनी बट नॉट ऑन समवन्स प्रॉपर्टी. रोड कट करा आनी सोमतो इमिजिएटली ताका सोलिंग करा आनी डामर करा कित्याक आतां पावस लागीं येयला ते आमकां त्रास सो जाता. आता हे काम पण करता तुम्ही? ऑब्वियसली तेंच्यांनी काम बंद करून पळय आमी काम बंद अशें करिना. आतां तेंचे कोमनीदादी ऍडमिट केला दॅट इज अ मिस्टेक आणि ते हय कोमनीदादीचें कितें आहा पळय तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला की तेंच्या प्रॉपर्टीनसून काडा म्हणून. सो ते तेंचें डिसिजन. आतां हे कशें आसा हांव एकलो बंद करूं हे आख्ख्या गांवच्या लोकांचे आल्दोनकार तेंच्यांनी डिसिजन घेवंक जाय. फाल्यां काही कोण पडलो बिडलो जाल्यार तो हांव जबाबदार ना तेका. फाल्यां लायट नाल्यार म्हणटले अमरान बंद केलें. सो इट इज अ पब्लीक डिसिजन. पब्लीक हॅज टू सी तांकां सेफ्टी जाय कितें जाय पब्लिकान चिंतूनी. वी आर जस्ट हियर टू ब्रिंग टू द नोटीस ऑफ द पब्लिक एंड दिस इज नॉट हॅपनिंग विथ अ प्रॉपर चॅनल एंड विथ प्रॉपर अप्रुवल. सो ते अप्रुवल तांच्यांनी दाखोवनी. डिसिजन इट इज विथ द MLA एंड द पब्लिक. नाही दिस की कोण येतं या साईडीक त्याने किती बोर्ड मारले की